गेले तुम्ही फिशरी डिपार्टमेंट डायरेक्टराक? आमी फिशर डिपार्टमेंटाक येयल्ले मेळपाक इन्क्वायरी करपाक फिशर डिपार्टमेंटा कडेन आमी सगळे गोंयचे रांपोळकारांचो एक वोट एकठांय जावन घरां जाली आमचो शिवसेन एकठांय जावन आमी थिंगा मेळपा येयल्ले विचारपाक डिस्कस करपाक जेन्ना 3 तारखेर जानेरा 3 तारखेर मिडियाचेर आनी पेपराचेर येयले कारांजाली नुस्त्याक पोल्युशन घालून जाल्यार ते कडेन आमी जाल्यार तुमी आमकां इन्फॉर्म कित्याक करना पब्लीश कित्याक केलें फिशरी डिपार्टमेंटान आमकां डिप्युटी डायरेक्टरान आमकां आन्सर केला आमकां कांयच खबर ना म्हणून जें पोल्युशन कितें जालां कितें घडलां पूण एनआयचे सायंटिस्टान हो रिपोर्ट पब्लीश करपाक व्हायरल करपाक व्हिडिओ सगळे एका मिडियाक तें कारण कितें हें कारण एकूच आहा हे हॉटेल लॉबी सगळी जेन्ना थिंगा 2 हॉटेल येता एक 5 स्टार एक 7 स्टार त्या हॉटेला वयच्यान तो ती आमची जमीन नुस्तेकारांची नुस्त्या मारपाची तो पार्लायज करूं सोदता आनी ते टुरिजम एक्टिविटीज करपाक सोदता तेणें आमकां जबाब दिवचो आनी आमी ताका मिटींग आपयल्या आनी तेणें आमकां फिशर डिपार्टमेंटान सांगलां घोशणेसान घेता तेजो मिटींग घेता मिटींग घेवन मागीर तो पब्लीश करतलो तेजेन आयडेंटिफाय करपाक जायना कारांजाली म्हणजे कितें कारांजाली म्हणजे गांव आनी कारांजाली दोन आहा तो अराबियन सी हातीचो जे नुस्त्याक पळय खंयचे भोंवता आख्या दोयऱ्यांत आनी नुस्तें कोणा तर मेळटा तेच्या झाडांक घालपाक ते हुंयसून येता आनी हुंयसून मेळटा पूण तेणें पॉयंट करपाक जायना कारांजाली नुस्तें कांसावली वयता वास्को वयता बेतूल वयता कलांगूट वयता आख्या आमगे कोस्टलाक ते नुस्तें भोंवता जेन्ना तें कोस्टल आमगे हिंगा खूंय पावता थिंगा तो फिशरमॅन धोता पूण तेणें पॉयंट केला ती व्हडली चूक ह्या आनी आमी गरज पडल्यार आमी हायकोर्ट पिटिशन करतले क्रिमिनल केस घातले तेजेर ते तेणें हे पासून पब्लीश कितें करूं जाय ते पोल्युशन येता नुस्त्या पोल्युशन मेळटा ते हुंयच्यान पोल्युशन उत्पन्न जालां रिवरांतल्यान जालां काजीन पयसणान जालां वो कितकोन जालां तेणें पब्लीश केलें ना फकत नुस्तें मेळटा तेणें सोदी लावपाक जालो की तेज्या नुस्त्याक खंयच्यान पोल्युशन जालें तें लायलें ना फकत हेंकां आतां लोक मार्केटान गेले जाल्यार लोक मार्केट तेंगेलो नुस्त्याक जाता खंयचें नुस्त्याक कारांजा लिंबड्या लोक घेयना म्हणून तेंकां सद्या ते पोटा मेळ्ळे ते इतल्या जाणांनी तेणें पोट मारलें म्हणून ते म्हाका गेला तेणें आमकां माफी मागपाक जाय आनी तेणें सांगपाक जाय वडी कोण आपूण केला तो फॉल्स केलो म्हणून ना जाल्यार नोकरापाचें गोंयभर चडोवन घेतली केस कोणाचे करतले म्हणटा तुमी केस करतले कितें म्हणटा कितें म्हणटा तुमी पेटिशन कोणाचेर घालतले काय म्हणटा? पेटिशन कोणाचेर घालतले? हायकोर्टान रिपोर्ट दिली तेजेर तो अननेसरी रिपोर्ट दिला कारांजाली पॉयंट केला कारांजाली पॉयंट करपाक जायना तूं पॉयंट करता जाल्यार हाके कोस्टल हाके तुका अराबियन सी आहा तितून नुस्त्याक अराबियन सी आहा पळय न्हू तितून नुस्त्याक पोल्युशन मेळ्ळें म्हूण तूं पब्लीश कर तें ना म्हणा पूण तूं स्पेशल पॉयंट कितें जालो कारांजाली म्हूण पॉयंट करपाक जायना तेणें कारांजाली म्हूण पॉयंट केलो म्हूण तेंकां फेट जालो कारांजाली लोक सगळो पोटा मेला आतां तेंगे नुस्तें दवरलें जाल्यार नुस्तें होपना पूण कितले दिसांनी त्रास जाता नुस्तें घेयना आतां कितले दिसांनी लोक घेयना 3 तारखेच्या नुस्तें लोक घेयना आनी कितले दीस घेवप तें आमकां खबर ना घेवन रावता तो सो लुकसाण जालें सद्या तुमकां हा लुकसाण जाली लुकसाण भरपूर लुकसाण जालें लोक उपास मेले नुस्तें जर धरप आनी आमची पोट भरप कितले फिशरमॅन तुमी आहा ते कारांजाल्यान टोटल कितले फिशरमॅन आहा तुमी कारांजाल्यान कारांजाली कितले विजयमॅन तुमचें नांव कितें? तुमचें नांव कितें? मुखाने आमदार रॉड्रिगीज जे रिप्रेझेंटेटिव्ह यो फुडें मातसो व्हडलो फ्रेंसीस वाघ प्रेसिडेंट ऑफ द कारांजाले रांपोणकारांचो हेतू आयज आमी डेलिगेशन घेवन फिशर डिपार्टमेंटान येयलेले आयचे आमचे 2 मुद्दे एक अनऑथरायज कन्स्ट्रक्शन टावर एट मिरामार कारांजाले बीच आनी दुसरो मेटल फाउंड इन फीश आतां पयलो मुद्दो म्हणटा तो टावराचो आमचो अरे बाबा कारांजाले पळय कोणाक सांगोना आसतना ते जाणा आसतना फिशींग आमची एरिया आहा तेणी एका दिसान न्हू विदीन 2 वरांनी तो टावर घालून ते पावले आतां एका माय बाय कोण ना फिशरी कडेन विचारी जाल्यार फिशर म्हणटा आपूण नको डिस्ट्रिक्ट विचारी जाल्यार डिस्ट्रिक्ट म्हणटा आपूण हो टावर कोणें घालो आतंकवादी येयले गोंयां आतंकवादी येयले आनी तो थिंगा टावर घालो हे फिशरमॅनाक तुमी कित्याक सतायता
कारान घाले फिशरमॅनाक तुम्ही कित्याक सजयता हो ती पत्ती तुम्ही आमचेर भोग लोण्याक घालता मरे आनी आमकां बगर हिंगा येवचें पडटा मरे ह्या लोकांनी आतां कितें करपाचें ह्या लोकांनी कितें करपाचें तुमी सांगपाचें आमकां गव्हर्मेंटान सांगपाचें ह्या लोकांनी कितें करपाचें काम करता ताका तुमी काम करूंक दिना आनी कितें करतले पळय पोट पडटले आतां तर तुमी टावर घाला ते टावर आमकां ऑस्ट्राक जाता आमकां फिशींग करूंक जायना हिंगा यो आनी पळया मरे दोळे उक्ते करा मरे तुमचे कितें म्हणून आमी करतले सगळे हाटेन तुमी आमकां सतायता कितें आमी धंदो सोडून वचपाचें तुमकां आतां सगळ्यांनी टार्गेट केलें आमकां घरान जाले भितर कितें आहा रे घरान जाले बीच इज फिशरमॅन मरे तिका काम करता मरे पोट भरता मरे पळया मरे दोळे उकड्या कानान सारकें हें करा हें कितें हें चल्लां कितें सदांच आमकां हॅरेसमेंट बगर आमकां हिंगा येवचें पडटा मरे तर आमी उपकार मागता कोणें तो टावर घाला तो इमिजिएट काडपाचो आमी ज्या दिसा तो टावर घाला त्या दिसा आमी प्रेजेंटेशन दिलेलें हिंगा अजून पासून एक आमकां तेचो रिस्पॉन्स ना तर आमी मागता कोणें घालून तो टावर आमकां वचपाक जाता आनी तो टावर इमिजिएटली काडपाचो टावर कसलो घातला तो हांव नाका तो फ्लोटींग टावर कितें घाला हांव नाका तो खंय घातला कारांजले आनी खंय कारांजाली बिचार मिरामाल टू कारांजाली तुम्ही टोटल फिशरमॅन कितले आहा टोटल कारांजले आमी पळय आमी फिशरमॅन स्वताक 19 आहा फॅमिली मोर दॅन 2000-3000 फॅमिली तिका पोट येता निवान 5,000 लोक येता तिका फिशरमॅन आता दुसरो मुद्दो म्हणटा तो आमचो पळय 3 तारीख मिडियान आनी न्यूजपेपरार एक इश्यू येयलो रिगार्डींग मेटल फाउंड इन फिश आता हो रिपोर्ट कोणें दिला आमच्या गोंयच्या युनिवर्सिटीचे प्रोफेसर आनी तशेंच म्हाका दिसता एनआयचे सायंटिस्टान हांव त्या प्रोफेसरांक इतलें सांगूंक सोदतां तुमी लोकांक मिसगायड करूं नाका कितें तें तुमी सारकें सांगा तुमचो रिपोर्ट सारको हाडा सारको लायन असो तो तुमी जर व्हिडिओ व्हायरल केलो आनी न्यूजपेपरार घाले बाबा गोंयचे फीश खावपाचें न्हू तितून मेटल आहा मोग कन्जम्पशन हे ते तुमी लोकांक तुमी पळय कितें करता पळय लोक भियेलो आहा गोंयचो लोक भियेलो आहा नुस्तें खावपाक गोंयचे आमचे स्टेबल हे फीश आनी करी तर हांव मागता तें कोणें तुमचो तो रिसर्च एनआयचो रिसर्च सारको तुमी आमकां इन कॉन्फिडन्स घेवन कितें जाता तो रिसर्च तुमी पोत्तो आनी लोकांक सांगा बाबा हे नुस्तें हिंगचें खावपाचें ओ ना खावपाचें लोकांक तुमी सांगा कित्याक लोक सगळो आमकां आतां फोन मारीत आहा लोक अरे बाबा हें चलना चलना आमी कितें सांगलें बाबा त्या प्रोफेसरांनी अशें स्टेटमेंट दिला आतां हांव त्या प्रोफेसरांक सांग सोदतां पळय हांव एक ट्रेडिशनल फिशरमॅन म्हाका पोनाक ती 60 वर्सां जालीं हांव ह्या बिजनसांत आहा आतां ते कितें म्हणटा मेटल फाउंड इन फीश बांगडो आनी ताल्ली हांव ह्या प्रोफेसरांक सांगूंक सोदतां मेटल फिशाक आहाच लो हाय आहा पूण हे बांगडो आनी ताल्लो इज अ मायग्रेट फीश आनी तुमी कोणें तें हें करूंक शकता हे फीश मुवींग फीश हे एका लुगारार रावना हे डीप सी सोट्या येता एरेबियन सियार सोट्या येता आनी तुमी कोहल्या लोकांक आश्वासनां दिता फोटीं म्हाका दिसता हो सगळो जुमला हो कारांजले बीच ते कॅप्चर करूंक सोदता आनी आमी फिशरमॅन कोण दिवचे ते कॅप्चर करपाक तो कारांजले बी तुमी कोहले आमचेर आमंत्रण हाडा आमी दिवपाक ना आनी हांव इतलेंच सांगता निमणें एनआयओ आनी गोवा युनिवर्सिटीचे प्रोफेसरांक तुमी लोकांक विदीन 2 वा 3 दिसांनी क्लियर करून सांगपाचें बाबा हें आमच्या दर्याचें नुस्तें खावपाचें वा ना खावपाचें तुमचो स्टेटमेंट क्लियर करा लोकांक पळय लोक सारको आबूज जाला नुस्तें खावपाचें वा ना आमी आतां कितें करपाचें हें आमी सांगूंक ना आमी नुस्तें मारता आमकां डीप सियान शोरार नुस्तें येना न्हू तें डीप सियान येता नुस्तें न्हू डीप सियान येता आतां पळय दुसरें म्हणल्यार गोंयची स्टेट फूड स्टेट फीश कितें मुलेट तेका आमी गोंगाने कितें म्हणटा शेवटो आतां हेजें ब्रिडींग खंय जाता सारकें शिश्वारार जाता एक 1/2 मिटरान छोट्या ब्रिडींग जाता शेवट्याचें
गोट्याक हांव म्हणटा मेडल आसतात ना न्हू पूण तेंचें ब्रिडींग चड जाता आतां हाय सिंहाले नुस्त्या तुमी म्हणटा हेवी मेटल हा म्हणजे कितें ही चुकीची गोश्ट आनी हांव मागता लोकांक तुमी सगल्यांक सांगपाचें बाबा नुस्तें गोंयचें हावपाचें वो ना हावपाचें इतल्यान हांव म्हाजी 2 उतरां तुमका सोडटा डायरेक्टर गावला आता आमकां डायरेक्टर मेळोंक ना आमकां डेप्युटी मेवला इंचार्ज हय पण वेळी सो आता तुमकां 3 दिसांचे रिप्लाय येवंक ना जाल्यार तुमी कितें करतले मागीर कारण ते उलोवपाक सोदिना आमी ट्राय केल्ले तांकां तेणे आमी कितें सांगना आतां फिशरी डिपार्टमेंटान अशें व्हडलें तांकां आपोवन हाडटाय आमी आनी आमकां आपोवन हाडटा आनी आपूण एक रावंड टेबलाचेर बसून मिटींग घेताय म्हणून आनी ते दुसरे सदस्यान काडटाय म्हणून ते रिप्लाय करपा जाय तेणी ती आमची चूक जाली म्हणून ना करूं जाल्यार मुखार फुडली वाट आमी आमगे धरतले केन्ना हाडटा सांगलें तांकां मांडे देखू हांगा धाडून मिटींग करता म्हणून. तुमचें नांव कितें तुमचें नांव कितें कोण म्हणजे फ्रांसिस्को वाज प्रेसिडेंट ऑफ द कलामिला रापोर्ट But government spending 6.5 crore on the फिश फेस्टिवल करता 6 कोटी तुमका किती फायदा जातो पळय. फेस्टिवलाचो तुम्ही ते तेका तुमका किती फायदा तुमका- ॲज अ फिशरमॅन तुमका किती फायदा आमगे जाता गव्हर्मेंट जो होपत ते फीश फेस्टिवल करप कितें जाणा तेगे चिंतप कितें ते आपल्या डिपार्टमेंटाचो पयसो आमचो टॅक्स पेयराचो पयसो काबार करपाचो फिशरमॅन आमकां पळय लायसन्स आनी पियराचे काबार तो फंड सादो काबार करपाचो ते करून फिशरमॅनाक आमकां कांयच बेनिफीट ना फिशरमॅना वयल्यान लॉस आमी सबसिडी सगळें सबसिडी आमगेली आहली ती 50,000 आसली आनी 5 फायबर आसलो 5 फायबरांक 50,000 मेळटली ती तेणी 5 उली काडली आनी एक केली एकाच उली काडली एक केली एकाची जाल्यार ती 30,000 केली पर्पज फंड म्हूण काडा कितले 28 करोड पर्पज फंड आहले त्यो खंयगेले म्हूण कांय खबर ना ते पर्पज फंडाक आतां आमगेल्या काटाय 30,000 पळय आहा सबसिडी आहा तितल्याचे रिड्यूस कोताय 3,000 रुपया दिवंक जाताय आनी 27,000 रुपया दिताय सो 6 कोटीचे फेस्टिवल तुमकां कांयच बेनिफीट करिना पण गव्हर्नमेंट जे स्पेंड करता साडे 6 कोटी गव्हर्मेंट जालो जुमला गव्हर्मेंटान वयता फकत आपल्या बोल्सांक करपा आहा आमची गरीब लोकां चिंतलां गरीब लोकां चिंतलो जाल्यार गरीब उरतालो मातशें तर वयर सरतालो गरीब लोक आतां आनीकूय गरीब जाला फिशरमॅन आहाय ते आनीकूय गरीब जाला तुमकां दिला बी इन्व्हिटेशन दिला तुमकां दिला हेजे फिशर आतां आमी वचन फेस्टिवल हाले फेस्टिवला जाल्यार आयज पावतले पयलीं इन्फॉर्म कोना ते पयले बट भितर कितें म्हणून आसता तुमच्या खातीर कितें आसता थंय काय ना काय ना कांय ना फकत आमच्या आतां कितें आहा अरे हाल्यान थिंगाय उठता न्ही अरे आयज तर तुका लेटर दिल्या जाल्यार स्टॉल घालतो कितको स्टॉल घालता जाल्यार आमकां 15 दिवपा जाय न्हू ती तयार करपा जाय न्हू कितें घालतो जाल्यार ओके थँक्यू तुम्ही पळयतात गोंयकारपण गोंयकारांचो गोंयकारा खातीर